काणकोणा उदक शुद्धीकरण यंत्रणेचे बुरशे उदक सध्या काणकोणच्या गेस्ट हाऊसा कडल्या रस्त्याचेर व्हांवता। वाठारांतल्या लोकांक ह्या बुरशा उदकांतल्यान आतां रस्त्यावयल्यान पेंटी वयर काडून भोंवचें पडटा। थळावे यंत्रणेन कागाळ केल्यार कसल्योच हालचाली ना। पळया स्वच्छ भारतांतले सरकारी यंत्रणेन अस्वच्छ करून दवरिल्ले रस्ते। दाखयता आमचो खबराकार देविदास गांवकार। गोंय राज्यांच्या हायर ऑफिसरांनो, आमदार आणि मंत्र्यांनो, तुम्ही केन्नाय काणकोणाक येयात। आमी काणकोणकार तुमचे स्वागत करपा खातीर गटाराचें उदक, घाणीचें वासाचें उदक आणि किड्यांनी तुमचें स्वागत करतले। अशें जर म्हणलें जाल्यार कोणाकूच तुमकां राग येतलो, कारण परिस्थिती तशीच गंभीर आसा। जेन्ना खंयचो हायर ऑफिसर येता किंवा खंयचेय आमदार मंत्री जेन्ना येता तेन्ना काणकोणांतल्या खास करून गेस्ट हाऊसां येता आणि आयज जर तुम्ही पळयात गेस्ट हाऊसा कडेन जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर काणकोणाच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे वेस्ट वॉटर हांगासर येता आणि अशा तरेन रस्त्यार सगळें इबाडून बुरशीपणां आणि सामकी हळशीकपणां जाल्यात। एका सायडीन लोकांक उदक पिवपाक ना जाल्यार दुसऱ्या वाटेन वेस्ट वॉटराची अशी धज्जा, म्हणजेच PWDचे डिपार्टमेंट आणि उदकाच्या सेक्शनाचे डिपार्टमेंटाचे मनीस कितें काम करता, बसून मुसयो मारता काय हें तांकां दिसना, काय फक्त ही मजा पळयता लोकांचे। हे चिखलाशें उदक मरे। अरे चिखला म्हणजे म्हाका खबर ना चिखला कशें आतां राती पावस झडलो म्हणून पावस उदक सोडलें दिसतें। अरे अशें गिंबऱ्या उदक ना आनी आयज पावसाळ्या उदक सोडपाचें। पूण हे खंयच्यान येता उदक? अरे हे खंयच्यान म्हणजे चाबोलेचें हे पळय वयर सान येता तुगे टांकयेर सान कितें म्हणटा थंय प्लांटार। पूण ते अशें रस्त्याक गटारां चिखला उदक चिखला उदक तें आमकां कितें सांगू कितें चिखला काय फकला म्हणून। अरे तें कशें येता आमकां कशें कळटा? अरे बाबा उदकान चलोंक जायना, गांवांत उदक ना, लोक रडटा मरे थंय उदक ना म्हणून। अरे गुळी धरलें तें आसा गुळें, चापोली, आसाळी, ओजावडी, वो श्रीस्थळ, वो श्रीस्थळ भाग। अरे उदक लोक रडटा आणि हे असली संसार कसलो रे सायबा? ते उदका घाणी पडटा, किडी पडल्या, किडी म्हणटा किडी पडटा ते हांव नकळो किडी पडटा दीस पडटा। घाणी पडल्या हय घाणी पडला म्हाका दीस पडली पळय। तुम्ही हांगच्यान घाणी पडल्यास कशें वता? घाणी 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 पेंट वयर करून वता कशें वता म्हणल्यार होनी वता हांव। अरे कसो वता म्हणल्यार कितें करूं मागीर? अरे आमकां आवय ना बापूय आमचे धांव ना पयशे नाल्यार म्हणजे अशें पयशे पडटा आनी पयशे जाल्यार मनीस विमानान बशीन वता। मागीर आमकां उदक ना, उदका लागून टंचाई। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।